यूथ ऑफ जीएसबी वीक्षकांका नमस्कार. आम्ही आता गुरुपुरा मुखारी कैकंब ಅಂತ सची मंगळूरातून साधारण एक 15-20 किलोमीटर भितरी या जागेन तो मी कसला आयल्याचे म्हणून सांगलारी आज एक विशेष जावन आशिल्ले स्टोरी एक तुमगेले येत्राका ह्या एपिसोडान सांगका म्हणाल कतिर जावन कसं नाही म्हणून सांगलारी एक सेंटिमेंट्स म्हणून म्हणताच मला भावनात्मक विचाराक केदनी आम्ही मॉल बंदू जायना आमगेल मोगा कसले एक वस्तू आम्ही कांड दवरक मस्त प्रयत्न करताच त्या मलगड्यान उपयोग केलेला खंयची एक वस्त अशा पुरो एक आमगेल कोण प्रीती पात्र आसच की तांणी उपयोग केलेलं वस्त्र अशा पुरो चड म्हणाले आमगेले मूलस्थानांत कोणाल की मलगड्याल घर असता त्या एक वाईट जावचे ना जाका एक अस्तित्व आसका म्हणून थंय रिपेरी करून की वैरवे समकोरून की आमी येताच त्याला आज एक भारी विशेष जावन आशिल्लो विषय कसा म्हणारी आणि आमगेल सगळे समाजाक आमगेल परमपूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याला वैरी एक गौरव अशा पुरो प्रीती अशा पुरो ते कितली मोठा असं म्हणून सांगल्यारी तांणी ओपन केलेलं तुमकां हांगा एक बिल्डिंग दिसता मेगेल मागशी तांणी हांगा उद्घाटन केलेलं तसले एक कट्टड एक बिल्डिंग ते वोरका म्हळ्यार हांगा रोड बायंडींग म्हळ्यार त्या भोवशा बिल्डिंग मस्त वचना जाल्यार सगळे बिल्डिंग खंयचे रीती हानी जायना अशी ॲज इट इज ते वोरका म्हळ्यार एक व्हड एक मन आमगेलो टू राजेश पै हनेसे ह्या कट्टडाचे मालिक तांगे एक भारी एक प्रीतीन तांगे एक सेंटिमेंट्स म्हणून म्हणता भावनात्मक एक संबंध ह्या कट्टडा वैरी विशेष जावन सुदीन स्वाम्याल वैरी तशी आनी ह्या बिल्डिंगा विशीं कसले तांकां वरोका म्हणून दिसले हे पुरे आमी डिटेल तांगे लागीं निमिताची नमस्कार पैमा. आणि कसं म्हळ्यार चड आमी पळयलां कसं म्हळ्यार पळय रोड वायंडींग आवळारी कितले एक फीट एग्जाम्पल एक 5-6 फीट वत्त म्हणून जाल्यार तितले तांणी एक ऑल्ट्रेशन करून मागशीचे एक वरयचे एक आनी वयर बांदचे एक क्रम जाल्यार तुमी सगळे बिल्डिंगाची शिफ्ट करून एक वरोका म्हळ्यार एक व्हड मन तुमगेलें आसा सुरवे निंबूच कसं म्हळ्यार एक्चुली हे सगळे बिल्डिंगा वत्त आशिल्ली की नावे हाजी थोडे पोर्शन मात्र वत्त आशिल्ले रोड वायंडींग जालाल वळारी 14 फीट वत्ता खाली एक 14 फीट मात्र 14 फीट वत्ता ओके 14 फीट मात्र वत्त आशिल्ले 14 फीट मुखारसून काण घेवन एक तांकां एक अवकाश आशिल्ले वरलाल मागशीचे व्हरून ताजे वयर बांदचे की कसं की ऑल्ट्रेशन करचे तांकां एक अवकाश आशिल्ले जाल्यार ही सगळे बिल्डींग तांणी कसले शिफ्ट करता आसताची आनी हे सुरवेक टेक्निकली हे शिफ्टींग म्हळ्यार एक कॉन्सेप्ट आमकां मस्त जनाक हे नवें हे कशी हे बिल्डिंग शिफ्ट जाता हाजी प्रोसेस विशयारी आमकां श्रीयुत हाजी मालक जावन आशिल्ले राजेश पै हांणी आमकां विवरसीत हाजी येवन पळया. तांणी मार्क केलेले हांगा 14 फीट इतली मात्र 14 फीट वयतले म्हळ्यार तुमी इतले काण घेवन ह्या मागशीचे वरो येत आशिल्ले बरें येता आनी पुरो जनांनी तशी करता इतले मात्र करता आसचे हय इतले बरें येता हय जाल्यार हे वरो काम म्हळ्यार सगळे वरो काम म्हळ्यार खातीर हांव हें करता तशें आमी हरियाणाचे कंपनीचे वटू HSBL म्हळ्यार कंपनी वटू टाय अप करून तें करता आसचे. ओके हांव तुमकां दाखोवचें इच्छा पळयता पळया ह्या पोजिशन म्हळ्यार सगळे बिल्डिंग एक पड दाखयाचे अनेके मागशी कितली रुंद आस पळया तुमी पळय येता कितली अनेके रुंद आस म्हूण सांगून तशी इतली पोर्शन मात्रच आशिल्ले जाल्यार सगळे बिल्डिंग तांणी सांगल्या वरोका म्हूण सांगून पळया अनेके मुखारी मस्त विशय दाखोवचे आसता तांणी तुमगेलें आतां भितरचें पोजिशन ह्या पळय तांणी आतां फर्स्ट ऑफ ऑल तांणी पूरा न्याल काळा फुल्ल न्याल काणू न्याल बेतून काणू पूरा प्लिंथ बीमा न्याल म्हळ्यार भितर म्हणजे फुल्ल भितर न्याल काळा न्याल काणू ताजे फुल्ल प्लिंथ बीमा तोगुता न्याल काणू ताका पूरा 5 जाक बसयले ताजे मध्य आशिल्ले पिल्लर्स ते पूरा तशी आसता पूरा माती काण जेतरी ते पिल्लर्स 1 फीटा तोगू कट करतात फाउंडेशन कसलें ना तशी आस फाउंडेशन तशी आस पण फाउंडेशन वयरी पिल्लर तोग्गू 1 फीटार कट करतात 1 फीटार कट करून 1.5 फीट ना 2 फीट वयर लिफ्ट करतात सगळे बिल्डिंग एक पड सगळे बिल्डिंग लिफ्ट करतात सगळे बिल्डिंग लिफ्ट करून जेतरी मागशी ताका रेल्वे ट्रॅक घालतात फुल्ल मागशींतल्यान ट्रॅक्स घालून ताका एक व्हील आसा ते व्हील ताजेर बस यू चॅनला वयर ते
बिल बसवून हे झाका मुखांतर चंद कोणते मूग करतात हें आतां अशी जल्ला की साऊथ कॅनडान पुढे म्हणल्यार ह्या भागान तूं आमकां उडगाच ना जल्ला लिफ्ट केला हां लिफ्ट केला उद्दा इरप्ता तसल कಡೆ बिल्डिंग लिफ्ट केला शिफ्ट केला एक 5 फीट तशी पुरा केला आमगेल तितलेली कोणे आतां हें कितले म्हाक्षी 15 फीट मागशेत फस्टाक म्हळ्यार हायवे चांग सोन दिची कटीर फर्स्ट आमी हें एक तुमी एक एक्सप्लेन करता पळय पळय, मग अंदाज कसं नाही म्हणून एक जॅक एक जाक बसेला पुरा जाक बसेला ते एक एक दोन दोन जन चार चार एक एक ते मूव करवची तितले जान जाव काही मॅन्युअलची खंयचे मिशनरी ना ते पंदा तुम्ही पळयता संसान तुमकां पॉट अशें कशें दिसता ते जॅक जाक नो पळय मग पुरा जाक बसेला ते सुरवेक तांणी येवन बसोवचे तन्नी बस माती कांतानी बसेला आणि हे एक 1.5 फीट और 2 फीट वयर लिफ्ट करता लिफ्ट करून अकडे ट्रॅक आरी अकडे मूव करता एकडे आता ओके आणि बिल्डिंग भितरची आता पोझिशन एक पळया पळय मम्मी अज्जी एक विषय एक्सप्लेन करतावा भितर त्या पत्तोर बरं तन्नी बद्दिला अल्वा ना ते पुरा सिलेंच तोकीची प्लिंथ बीम आणि पुरा सिलेंच वैल पत्तोर ते वेट हाकतीर मला क्रॅक चनच बिल्डिंग क्रॅक चनच जे मला कतीर वैरी लोड घालतात बिल्डिंग भितर वेट येवच्या वेट वैल बिल्डिंगाचे वेट तो आपास घालून हे तितके मूव जावचे स्लॅब जावचे हाका दोन्ही कसं म्हळ्यार क्रॅक येवचे ना तांणी क्रॅक येयल्यार तांणी गॅरंटी रेस्पॉन्सिबल तांनीच ताजे कितें तांणी जागृत करतात हे पुरा पत्तोर तांणी बांदिला पत्तोर तांणी बांदिलेलो आमी कसले आमी सिमेंट पत्तोर रॅम लॉक करना तितली दिवची हाका हां हां व्हडलें काम पुरो तांणी करचें आता पावसा मी उद्दा भरलेलं मी चिक्के डिले जातात ताजे भितर पुरे बसेल आपला प्लिंथ बीम तो पुरा पक्कने प्लिंथ बीम ना बिल्डिंगाक तांणी प्लिंथ घालून करतात हे पळय तांणी सुरेख पळयता की अंदाजू की हांगा येवन जत्र कोलता ना ना तांणी येवन तरी कळचे ते उलयला हांव प्लिंथस म्हूण सांगिल्लें तांगेला जाल्यार प्लिंथ नातल्यार तांणी घालून करतात इवन मातयेक घर जाल्यार कोण व्हरता तुम्ही मला कसं ना आर्किटेक्ट करता देखून तुमची आयडिया की मला तुम्ही एक सुरेख आमको परे ब्लँक असतं कसले गोत असं बिल्डिंग बांदिल्ले मी मस्त बिल्डिंग बांदला आमगे म्हळ्यार एक स बिल्डिंग आसा तशें तुमकां ताजी एक अनुभव आसा अनुभव आसा मेल अण्णा इंजिनियर कुशल मेंत बाळकृष्ण पै इंजिनियर हां हें बिल्डिंग तुम्ही पळया हें बिल्डिंग अशीची म्हाक्षी येवन ओंग अनेक बिल्डिंग आसा म्हाक्षीची पळया एक हॉट बिल्डिंग तुम्ही पळयता हें बदलालपूर येद्राक आशिल्लें की पळय मग कॅनरा बँक पुरा शिलें शिफ्ट केलेला हांगा आशिल्लें हांगा शिलें शिफ्ट म्हळ्यार आतां ह्या बिल्डिंग सुरेख जावन आशिल्लें की फस्ट ना पयर केलेलें मात 8 म्हणजे 8 हय हें तुमी शिफ्ट जाता म्हूण सुरेख हें बांदिलें या तेंतल्यान हंगा थायता 15 फीट 15 फीट येयले कोला आमी हायवे तांगे जाग सोंड दिला वर गेले वय वय ताजे मेर आमी जाग्यान दू मूव जाता एकडे अपास मूज जाता अपास 120 फीट मूव जाता पळय बारी इंट्रस्टिंग आसा थंय तुलाना तुमकां आतां बिल्डिंग आमी फ्रंट पोजिशन दाखयलें त्या फ्रंट तुरान अशी फस्ट जॅक घालायला एक्सप्लेन केलें पै मामान तशी मागशी 15 फीट मागशी येवन हंग ते येता बिल्डिंग नेक्स्ट स्टेप कसं म्हळ्यार हंग तुराना 120 फीट 120 फीट अपास ते कಡೆ वता तेकडची दृश्यावळी कशी आसा तुमकां दाखयताची पळय हांव तुमकां तावळी सांगलें हे बिल्डिंग सुरवेक हे कಡೆ 15 फीट मागशी येता मागीर तशीची पैमामान सांगितलं म्हणजे 120 फीटा लागी सीधा ह्या सायड येता हांव कॅमेरामॅना सांगता एक पटी हें पोजिशन तुमकां दाखोवच्या का कशें आसा म्हणून तुमकां एक अंदाज जाता आईल मागशी कशें येयला त्याची सरुत्त जावन 120 फीट तुम्ही हे कಡೆ त्या बिल्डिंग येता 120 फीटा लागी सीधा हे कಡೆ येता ताजे नंतर थर्ड पार्ट म्हळ्यार अपास तशीच हांगा मागशी एंड थंय वता पळय तुम्ही ह्या मागशी एक पटी स्ट्रेट येयल्या तद नंतर अपास मागशी वता म्हळ्यार 3 पार्टान न्हू पळय मग बिल्डिंग लेवला खराब येता हे लास्टाक हे बिल्डिंग लेवला खराब येताची अगर अपास मागशी वचून हे बिल्डिंगाक 40 मीटर मागशी चलता पळय ह्या बिल्डिंगाक तुम्ही गॅप पळयात मागशीचे त्याच बिल्डिंगा लेवलार ह्या बिल्डिंग येता म्हळ्यार 3 फेस न्हू पळय मग फस्ट फेस मागशी येता 15 फीट सेकंड फेस अपास पॅरल लेकडे येता 120 फीट तशी मागशी वता मागीर ह्या अंतू येता ओके मागीर अपास तक फाउंडेशन घालून तशी फुडल्या गट्टी करून सोडटा हो या जॅक आणि मागशे तर अपास फाउंडेशन घालो सेम तशीच फाउंडेशन पुटिंग फाउंडेशन पूरा करून ते पिलर लॅप दिते
हे पुरे प्रोसेस कितले महिन्याची आहे तुम्ही हे 4 महिने भितर जाता 4 महिन्या भितर ताईन कोण दिताची मागीर थोडे पावसा बीन लेट जावचे की तुम्ही आर्किटेक्ट जावन तुमकां म्हळ्यार फुडें तुमी आयकलात की हाजे विशयी पुराय ऐकलांची लिफ्ट करची ऐकलांची शिफ्ट करची पुरा फॉरेनान त्यांनी पुरा ऐकली हांगा ऐकलींची मागीर एक फ्रेंडान सांगून हरियाणात करताची म्हण सांगून तशें आमी हरियाणा वचून कॉन्टॅक्ट केले हरियाणा आनी कशी निमूच पळय माम आतां तुमी ह्या एक बिल्डींग दाखयल न्हू नवो बिल्डींग आतां तुमी रोड रून जाता म्हण सांगून ह्या बिल्डींग बांदिला आतां ह्या हांगा पास जाल्यार तुमकां चल पोवणी जाता तेदन मेल कन्वर्शन जाय नाशिल्लें हो हो हायवे तकून कन्वर्शना परमिशन नातिलें हां हां ताणी परमिशन दिली म्हाका हां हां आतां कन्वर्शन जावन पेपर्स परत डिजला तशें आमचें वतास जाल्यार आमी करेक्ट गोतशील जाल्यार आमी धैर्य येयनी आमकां वय ते खरोच्या धैर्य येयनी वय वय धैर्य करेक्ट कोणाक येयनी नाही बांदिता तुम्ही कोरोचे आमकां पळयतना धैर्य पावना तसर एक धैर्य नातिलें उदक सांग जाल्यार धैर्य नातिलें मस्त जनाला निमगोन पळोवन तरी कोप्पळांत एक कडेन जाला थंय वचून पळोवन वमंजुरांत एक जाला वमंजुरांत एक 30 फीट सान बिल्डींग तशी चल ते पळोवन धैर्य घेवन मागीर हांव मुखार शिरलो धैर्य मुख्य जावका मागीर आमकां सोम्याल वयर भक्त शिल्मी दायर जाता तशी आनीक मस्त विशय पैमामाला उलोवचें आसा ह्यांग दिसता अशें पैमामाल घर ह्या बिल्डिंगा मागशी आसा भारी एक आश्चर्य कसं म्हणारी त्या बिल्डिंगाक यूज केलेलं तसं भितर असेल तसं जल्ली पातोर सांगे पैमा जेल्ली आनी हांव आंध्रा देखून स्टोन आंध्रा स्टोन हाडलेलें ते म्हाका काडच्याक मन ना बिल्डिंगा ते मुळा असेल पळय फ्लोरींग अशी फ्लोरींग कंप्लीट मिशीन घालून चंद करून काडली ते पास यूज करता अशी ताजी पंदाक बोल्डस आशिल्ले जेल्ली बोल्डस ते पुरो बोल्डस काडून हांव राशी घालतास ह्या मागशी दिसता अशें राशी तुमकां त्या बिल्डिंगा भितर आशिल्ल्या वस्तू पातोर जायत जेल्ली जायत आमी कणकणांत एक आमगेले सेंटिमेंट आसा म्हणटा पळय तशी पैमामान खंयचे वस्तू वायट जावच्या नज उपास तशीची उपयोग कोरका म्हणाले एक भावनात्मकता एक बिल्डिंगा वयर आशिल्ले संबंधान इतली पुराय काम करता ह्या बदची एक आश्चर्य जावन आशिल्ले विशय आनी मस्त विशय उलोवचे आसा हें खाली बिल्डिंगा विशय जाल्ले सोम्याल वयरी तांगेले गौरव तांगेले एक प्रीती म्हूण येता सोम्या तांगेले वयर अशें हें पुरे विशय आनी तुमगेला उलोवचें आसा उलया येया पैमा मात आमगेले समाजाक सगळे समाजाक आमगेले गुरुपिठा वयरी आमगेले सोम्या वयरी मस्त गौरव आसता ते पुरो आसता जाल्यार असले एक विशेष जावन आशिल्ले गौरव एक प्रीती कसं कारण हें म्हळ्यार तुमगेले मलगड तुलाना एक आतां जे एक ಸ್ವಲ್ಪ बॅकग्राऊंड एक सांगल्यार तुमी आमगेले मलगड तुल्यान आमगेले अज्जाल काळगत देखून सोम्यांक आमगेले मस्त मोग इवन कोडेलांत एक कुंभाभिषेक जिगी काजी भितर प्रोग्रामार सांगला थंय तो रामचंद्र पयले घर आसा थंय रब्बोची आमगेले क्रम म्हणून सांगला तशी त्यांनी तकड वतना रब्बो न्हू आमी हांगा तांकां एक आरती दाखोवची क्रम आशिल्लो म्हळ्यार हांगा तुलाना खंय आतां गुरुपूर तुलाना कारकाळ अशी वतना वताना आमकां सांगतली म्हळ्यार हांगाचे कसं विशेष विंगड बिल्डिंग एक सो ना घर मात आमगेले तोरण बांदितले तोरणांनी बांदितलो तोरण बांदून आमी एक आरती घेवन रावचे मागीर वर्सा तांकां एक दिवचे आंबो पसकोण सुपर आशिल्ले तुमी हांगा तोटा जावचे पळय ते दिवचे आशिल्ले वर्सा ते तांकां दिवचे ते तांकां कळटा आमी तशें आंबो मागीर एक गांवचे गेंदाळ शिंयाळे न्ही परत दिवचे आशिल्ले तांणी रब्बो न्हू उरलो ताजे खातीर रब्बोच न्ही तांणी वय वय तांणी तांकां एक प्रीती पक्कन आमी रब्बयनी आमकां गोत ना ते रब्बोन आपूं म्हण आपयतली आमगेले अण्णाक आपूं म्हण आपयता आपूं म्हण आपयतली तितलो मोग आमगेलो मागीर सुदीन सोम्याल पोड तुलाना ताजे पोर्तुल्यान न्ही सुदीन सोम्या गुरू दाखोवन रब्बयतली सुक्रदीन सोम्याल पुराय आमी पळयत भट मामान सांगितलें ना तुमगेले फुडले गुरी रब्बयतली आनी कसं म्हळ्यार ह्या बिल्डिंगाक उद्घाटन आयल्याची मस्त कडेन स्वाम्यान उद्घाटन केला त्याला असल एक आमी स्टोरी एक न्ही म्हळ्यार हांगा येवन जाता रे कसं जाल्लें ते एक विशय तांणी हांगा आयलींची आयल्या तांणी प्रवचन केलें ताजी मागीर फळार घेवचे आशिल्ले फळार घेवचे थंय बसतना अशें उलयतना हांव सांगलें हायवे तुके कडेन पण तुम्ही का कसले विचारना कसले जायना तांगेले उत्तर वरोका ते उत्तर वरोका म्हणल्या खातीर हांव हें अट करता तांणी उत्तर वरोका म्हणल्या खातीर कट्टाडाक कसले जायना तशी ते आमी काडका म्हणून कॉन्ट्रॅक्ट दिवन गेलेले मागीर आमकां कळ्ळें कळ्ळें तर हांव धैर्य मेळ्ळें पुरो इंजिनियर जाल्यार उरलो न्हू कशी जाता म्हणून मागीर तांणी आमकां धैर्य दिलें
महिने मागे द्यायला 2 फ्लोर वयर चढाय तुम्ही म्हणजे मग 30 वर्ष आम्ही ताकी गॅरंटी घेताची तुम कोणी एक तुमगेले काशी एक डिमोटिवेट करणे कसं साहेब यहाँ पर मस्त जन केल्ले चढ चड जन मस्त जन सांगेल तेंच नक्क मारा नव बंदी ते नक्का काढिना त्याला नी आमका एक ते कसं म्हणून सांग तुमका शिले कळना ते सांग एक्सप्लेन करू द्या कळना ते राजेरशील मोग करेक्ट आमगेला था आणि आमका कळचे आमका शिल बुक आमका मान सांगू जावचे की आमका शिकी शाको कलारी अनेकला सांगला तर अनेक अंदाज कोर येतात ज्याला आमका जावचे अनुभव आम्ही सांगू जायना म्हणता पडत तसं एक विषय ते नज्जे म्हणकतीरा ते देव धैर्य नतील बद धैर्य नतील धैर्य मेर आईल धैर्य कोण दे स्वाम्याला धैर्य आमका तांगेला आशीर्वाद आवे धैर्य पण आम्ही वरदराज कधी नाही सोडून घालना तर आमका कुलदेव माळशी आमका सोडून घालना म्हणे धैर्याने आम देव 1999 आक 1999 साधारण 23-24 इयर्स बॅक झालेला विषय त्यातनं तुला अंजला तुमका एक बही आशिला एक हायवे वच्चे हायवे वत्ता म्हणे शिला ज्याला कसं झाला रे 20 वर्ष ते कसले जायनी हत्त अच्छा सुदीन स्वामीला कालगर तिथे कसले बिल्ड त्यांनी सांगितले एक उत्तराक कसले बिल्डिंग आगे एक चूर कसले जाईल तुमका त्या डाऊट त्यात ना असेल मागिरी 2-3 पट त्यांनी राबवनो आम्हीला आर्थिक दिल्या 2-3 पट राबेला आणि कसले एक तुमगेले एक स्वामील वर एक प्रीतीचे कंचे एक घटना कंचे एक मलगड्यान सांगितलं उत्तर जेवढं भासत गे तुमका कंचे एक विषय नाही आम्ही राज्या वैर मस्त मोगशील काय पुल्ली स्वाम्यांकडे भारी एक मोगशील मग ऐकला तिथे कसली कहाणी आम्ही कसली आणि 1999 आक स्वाम्यान येत्तारी या बिल्डिंग पळोन कसले सांगेल उत्तर एक हंग मेळ्ळाल जन पुराजन गावतल्या पोर जन तुम्ही आपला पुरा इलेची तंग पूल जनಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಫಲವಂತಕ್ಷ ದೀವನೋಚಿ ಚಂದಕ ಪೋರ್ ಜನಲಾಗೆ ಉಲ್ಲನು ತದನಾಚಿ ತಂಗ कितलो उर्गास म्हणारे तुला पुल्ली दळी त्या काली आतो म्हणून मी घरा दळी त्या काली तू आहे म्हणून तर हांव सांगला एक कम्युनली गलाट झालो भयंकर केलं ताकी दळी काढली कितलो ऑब्झर्व करतली घरा घर त्या ऑब्झर्व करतली हंगे येऊन तर त्यांनी कसा कार्यक्रम आशिला स्वाम्याने येऊन स्वाम्याने ते तांके तरी बसानो तांगे प्रवचन शिले पादपूजी शिले मेल मानतो अनंत पै तान पादपूजी केले मेल बाप्पा दे 10 पै तान पादपूजी केले ताजी मागीर फळार घेतला ताजी मेल म्हाका एक आशी तुम्ही गुरु एक आरती करतो म्हणजे तुम्ही विनंती केली ताणी गुरु एक आरतीनी कर फुला माळ घाल आरती करून सुकृतीन स्वाम्याक वय ताणी ಶಾನಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಅಸ್ತಲ್ಲ ಸಂಗೋಕ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಗೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಅನಿ ಕಡಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವಳಾರಿ ಮಾರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅವಳಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೋಕ ಭಾಗಿ ಜಲಾಚಿ ತಜ್ಜೆ ಏಕ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಪೊಳಯ सद्गुरु जय जय सुधींद्र 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 सद्गुरु जय इतली वेळू आम्ही गुरुपूर कैकंबा राजेश पै मामाला एक बिल्डिंगाला घेऊन या दृश्यावळी तुमका दाखयला एक कसं म्हणारी या दृश्यावळीक पळोवका इंट्रस्टिंग एक स्टोरी म्हणून सांगून दोन्हीच्या आम्ही दाखोवचा उद्देश कसं म्हणारी आमगेल समाजाक आमगेल्या मलगडकी आमगेल प्रीतीपात्राला वैरी एक सेंटिमेंट्स असतात आणि उपयोग केलेला वस्तू म्हणून ज्याला रे स्वाम्याला वैरी स्वाम्यानं खाली एक उत्तर हंगे येऊन एक उद्घाटन केला मात्र या कट्टडा कसले जायना म्हणून सांगितलं उत्तर त्या वरो कामला एक गौरवच पड त्या पळोच्या मेलचे भारी रेर कसले असो त्या 99 आक ತಂಗೆ ಕಮಳರಿ ಐಚಾನೆ 24 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಂಗೆ ಮನ ಆಗಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕನೆ ಮುಖಾರ್ಸುನು ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಖರ್ಚೆ ಮಣ್ಣು ಸುದೀನ್ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನ್ ಸಂಗಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಕಸಲೆ ಜಾಯನ ಮಣ್ಣು ತನ್ನಿ ಆಶಿದ ದೊಲ್ತೆ ತಂಗೆಲ್ ಕಾಲ್ಗ ತಿಂತು
वायडनिंग हे जायनी कट्टडाक एक चूरू कसं लय जायनी आत्ता जलारी त्यांनी सांगेल उत्तर वरो का त्यांनी उद्घाटन केलेलं आहे म्हणाला एक तांगे एक भावन असं देवस खंडित हरिगुरु कृपेल असं तांके एक या प्रोसेसाक एक 4-5 महिने दावचा पुरो जाल्यार पुराय चंदायर जाता म्हणाला विश्वासू तांगेले आमगेले देवाला की स्वाम्याला की मगताच सगळे समाज बांधव तुम्ही जाल्यार मगू का इथं म्हणारी आशीर्वादाक आणि एक प्रार्थनेक सामूहिक प्रार्थनेक व्हड एक बल असं तुम्ही जाल्यार ह्या व्हिडिओ पळोवन तुमगेले देवाला की तुमगेले गुरुपीठे लागी तुमगेले आराध्य मलगाड्या लागी देवा लागी सगळ्या लागी मागेच हे कार्यक्रम यशस्वी जावो म्हणून सांगून मागून कमेंट्स घालायची कशी जाल्ल्या म्हणून सांगून इतले वेळो हे सगळं तांगेले टाईम काण घेवन इतले बिझी शेड्युलांत एक 3-4 महिने भितर जाता म्हळ्यार मस्त बिझी शेड्यूल असता त्या बिझी शेड्युलांतू आमगेले एक चॅनलाक एक इंटरव्यू दिवका म्हळ्यार तांणी प्रितीन इतले वेळ आमगेलो सहकार करून मस्त विशय सांगिल्लो आसा ह्या कार्यक्रमाक तुम्ही मस्त सहकार दिले पळय मग अनंत धन्यवाद तुमकां तशीच आमगेल्या युथ ऑफ GSB भिक्षाक ह्या पळयलेल्यांक तुमकां धन्यवाद कशी जाल्ल्या कार्यक्रमात तुमगेली अनिसिका कमेंट करायची नमस्कार.